राज्याक आर्थिक मजत दिवपा खातीर आणि आर्थिक उदरगतीक चालना दिवपा खातीर अर्थ मंत्रालयान जून 2024 खातीर राज्याक कर हस्तांतरणाचो अतिरिक्त कर जारी करपाची घोषणा केल्या। जून म्हयन्यांत राज्यांक जारी केल्ली रक्कम वट्ट 1,39,750 कोटी रुपया आसात। राज्यांक तांच्या विकास प्रकल्पांक आणि भांडवल खर्चांक गती दिवपाक आणि आर्थिक साधना दिवप हो ह्या निर्णयाचो हेत आसा। मोदी 3.0 ची सुरवात जाली। केंद्र सरकार स्थापन जालें आणि सगळ्या मंत्रालयांचे वाटपूय जाल्लेले आसा। त्याच्या उपरांत वित्त मंत्रालयान एक व्हडलो निर्णय घेतलेलो आसा, तो म्हटल्यार प्रत्येक राज्याक एडिशनल इन्स्टॉलमेशन ऑफ टॅक्स डिवोल्यूशन म्हटल्यार कराचो पयलो हप्तो वो प्रत्येक राज्यांक दिवपाचो ठरयल्लो आसा। त्याची टोटल अमाउंट जी जावन आसा ती 1,39,750 करोड इतली आसा। हे प्रत्येक स्टेटीक दिवपाचे कारण म्हणजे प्रत्येक स्टेटीतले फायनान्शियल स्ट्रेंथ जी आसा ती मजबूत करप आणि ह्या पयशांसून जे डेव्हलपमेंट कामां उरल्या त्या स्टेटीन जावपी ती डेव्हलपमेंट कामां चालीक लागप, ह्या खातीर हो अमाउंट प्रत्येक स्टेटीक दिलो वयता। वो आता केंद्र सरकार स्थापन जाल्या उपरांत प्रत्येक स्टेटीक हो अमाउंट दिला आणि त्याची टोटल अमाउंट जावन आसा 1,39,750 करोड रुपया। आता खंयच्या स्टेटीक कितले करोड रुपया मेळ्ळे हे आमी पळोवया। तो अपडेट आमचे कडेन येयल्लो आसा। आंध्र प्रदेशाक 5,655.72 करोड रुपया मेळ्ळे। अरुणाचल प्रदेशाक 2,455.44 करोड रुपया मेळ्ळे। आसामाक 4,371.38 करोड रुपया मेळ्ळे। बिहाराक 14,056.12 करोड रुपया दिला। छत्तीसगडाक 4,761.30 करोड रुपया मेळ्ळे। त्याच्या फाटसून गोंयाक 539.42 करोड रुपया मेळ्ळे। गुजराताक 4,860.56 करोड रुपया मेळ्ळे। हरियाणाक 1,527.48 करोड रुपया मेळ्ळा। हिमाचल प्रदेशाक 1,159.92 करोड रुपया मेळ्ळे। झारखंडाक 4,621.58 करोड रुपया मेळ्ळा। कर्नाटकाक 5,096.72 करोड रुपया मेळ्ळा। केरळाक 2,690.20 करोड रुपया मेळ्ळा। मध्य प्रदेशाक 10,970.44 करोड रुपया मेळ्ळा। महाराष्ट्राक 8,828.8 करोड रुपया मेळ्ळा। मणिपुराक 1,000.60 करोड रुपया मेळ्ळा। मेघालयाक 1,071.90 करोड रुपया मेळ्ळा। मिझोरामाक 698.78 करोड रुपया मेळ्ळा। नागालँडाक 6,327.92 करोड रुपया मेळ्ळा। त्याच्या उपरांत नागालँडाक 795.20 करोड रुपया मेळ्ळा। ओडिशाक 6,327.92 करोड रुपया मेळ्ळा। पंजाबाक 2,525.32 करोड रुपया मेळ्ळा। राजस्थानाक 8,421.38 करोड रुपया मेळ्ळा। सिक्कीमाक 542.22 करोड रुपया मेळ्ळा। तामिळनाडूक 5,744 करोड रुपया मेळ्ळा। तेलंगणाक 2,937.58 करोड रुपया मेळ्ळा। त्रिपुराक 989.44 करोड रुपया मेळ्ळा। उत्तर प्रदेशाक सगळ्यांत चड म्हटल्यार 25,069.88 करोड रुपया मेळ्ळा। उत्तराखंडाक 1,562.44 करोड रुपया मेळ्ळा आणि वेस्ट बेंगलाक 10,513.46 करोड रुपया मेळ्ळा। हेची टोटल कॉस्ट जावन आसा 1,39,750 करोड रुपया। हे पैसे जे आसा ते त्या राज्यांनी उरलेली डेव्हलपमेंट कामां करपाक आणि त्या राज्यांच्या फायनान्शियल जी स्ट्रेंथ आसा ताका आनीक घट करपाक लागून दिल्लेली आसा। हे वित्त मंत्रालयान प्रत्येक राज्याकडे ही अमाउंट जी आसा ती पावयल्ली आसा। अशे अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावत गोमंतक TV।